बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज जावन आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे दोबाजेक परबेक 9 दिसाची तयारी सुरू करता. ह्या नोवेनाचो आनी एक खेरीत हेतू म्हणल्यार फुडल्या वर्साक ते 2024 ते 2025 आमच्या गोंय दामांव महाद्रुम प्रांताक जावचे आसा ते भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे एरिलिकांचे दाखोवणेक आमी सगळीं तयार जावंक. हे दोनूय हेतू मनान दवरून आमी खेरीत भाशेन पयल्या नोवेनाचो विशय विचून काडला. तो म्हणल्यार वडपण सोडून आमकांच खाली करुया. वडपण म्हणजे गर्व, सगळ्या वायटाचो आनी पातकाचो किडो. आनी मूळ अशें म्हणटात जाल्यार ल्हानविकाय सगळ्या शेगुणाची आवय अशें मानता. जेन्ना आमी सांता भोक्ताचेर नदर मारता, भोव करून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचेर आमची नदर ओडता, तेन्ना हें सोत दिसून येता. ताणें गोर वडपण सोडलें आनी ल्हानविकाय आपणावन क्रिस्ता पासत आपणाकूच खाली केलो. देखून देवान ताका वयर वयर उबारलो आनी भाग्यवंताचो मान फावो केलो. आयज हो विशय नियाळतना हीच कृपा आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आनी भाग्यवंत कातारीन जीची दोबाजीक परब आयज आमी समोर रमता, तांचे विणवणेन ह्या मिसा मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां विशय व्हडपण सोडून आमकांच खाली करुया. भाग्यवंत फ्रांसिसाची देख घेवन आमच्या जिवितान जायते फावटी हें जिवीत जियेतना व्हडपण भितर सरलां आसतलें. असल्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी दूख धरून हे पवित्र रितीन वांटो घेवंक फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची सगळीं पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून पातकां केलें. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. मोहिमा देवाकूच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमयाचे सुख क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता, सुमया देवा देवाचे शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन
Jesu Christa, eklos tu povit, eklos tu Ishvor, eklos tu Parmeshwar. Amen. प्रार्थूया. देवा आमच्या सुरवंडारा भाग्यवन कातारिनाक तुझे विस्वासी आकवारीची परब आज आमी संतोषान समोर उक्ताव. जेजूच्या मोगान दवरलेलो आकवार बेस मानान लेखून आनी आमचे दर एकल्याच्या बेसान ओतम्यान कुडीचे निर्मळपण सांबाळूंक आमकां करपा दी म्हूण आमी विस्वासान मागताव. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्त जानवेच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रमाणीक मनशाचे ओतमे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिश्यांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली. तें एक नश्ट दिसलें. ताचें मन तांचो सत्यानास म्हूण ही पिशीं समजली, पूण ती आपली शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या भरवशान भरल्यांत तांचीं काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयले. भांगार उज्यान घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळीं परजोलीत जातलीं आनी उशेलांतल्या किट्ट्यां परी तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्राची नीत कोत्तलीं आनी पोरजांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पर शासनांक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात तीं हें सोत समजवतलीं. ताका विस्वासी रावतात तीं ताचे सवें मोगान जेवतलीं. कित्याक ताणें विंचून काडलोल्यांक कुर्पा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. सियोनाच्या गुलामांक सोरेस्परान पोत्तून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसली कसली अजापां सोरेस्परान तांचे खातीर केली नात. वय व्हड व्हड अजापां सोरेस्परान
आमचे खातीर केलीन आनी आमची काळजां संतोषान मुरगोटलीन. जबाब: जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं, गायनां गावून कोत्तात लवणी. जबाब: वेता वेता दुका बरीच चोल्लीन, हातान घेवन वोंपचें बी. येता येता गितां गावून आयलीन, माथ्यार मारून कोणसाचे बरे. जबाब: बागीवून पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. बावा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सोवे बोडाय दाखोवची. आपणाचीच वडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलेलो जायना, पूण जाची वडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलेलो. म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेम आशा भोगता ती देवाचीच प्रेम आशा, कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यात, आनी हे पोरी एक निर्मळ अंकवार कशी ह्या एकाच पतीच्या हातान तुमकां घाल्यांत. देवाचे उतर हे शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. जेजूचे पोतिणी ये फुडें सोर हो मुकुट घे, सासणांक थावन सोम्यान तुका तो तयार करून दवरला. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवूं नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोणान नास करूंक तांक आसा, ताका उदीक भियेयात. पयशांक 2 शिरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटूच तुमी भिवूं नाकात. शेरकाच्या बिऱ्यां परस तुमी ओदीक व्हरती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगडटलों. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता, ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाने तुका क्रिस्ता. आपुरबाईच्या बाबा भयणानो, आयज नोवेनाचो पयलो दीस. विशय सोबीत आसा, पूण म्हाका तरी म्हज्या खासगी जिवितान हो विशय नियाळ करूंक सोंपें, पूण हो विशय वेव्हारान घालून एकदम आगोड. तरूय आसतना बाबा भयणानो, ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करून मिसान जेजूक शेवून कुरपेन बरोवन हो विशय आमच्या जिवितान पाळूंक आमी प्रयत्न करूंक नियाळुया. व्हडपण सोडून आमकांच खाली करुया. टू लिव एज इफ आय डोंट एक्झिस्ट. माय लायफ बिलोंग्स टू गॉड. ही चिंतना मनान धरून हो विशय आमी नियाळुया. जेजूची खबर करुया. देव तो सुर्गीचो दोबाजो सोडून संवसारान मनशाचें रूप ताणें घेतलें. आपल्या जिवितान ह्या संवसारान यात्रा चलतना मोगाचें आनी सेवेचें मुण्यारपण त्यागी मनान आप दान करून ताणें केलें. निमाण्या जेवणार ताणें म्हणलें, ही म्हजी कूड, हें म्हजें रगत, तुमचे पासत हांव भेटयतां आनी वारयतां. आपलें व्हडपण सोडून आपलेंच जिवीत आमकां वांटून दिलें. आनी शेवटाक सोपूर्णायेन बाबा भयणानो, खुर्सार आपलें मोलादीक ओमोळीक रगत आमचे सोडवणे पासत ताणें वारयलें. सगलें व्हडपण जेजून सोडलें आनी आपणाकूच खाली केलो. भाग्यवंत पावलू जेजूची खबर करून म्हणटा, देवपण ताणें सोडलें आनी तो सेवक जालो आनी आमचे पासत खुर्सार मेलो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आयज तावन आमी ताची नोवेना सुरू करता. हे महामनशान हेंच केलें. व्हडले फामिलींतलो मनीस, व्हडलो शिकलोलो मनीस, पूण जेन्ना जेजूच्या मोगान ताचें काळीज पेटलें तो आनी फाटीं वळोन पळोवंक ताणें ना. सगलें व्हडपण सोडून आपणाकूच ताणें खाली केलो. जेजूच्या मोगा खातीर ताणें सगलें सोंसलें. आयज आमी गोंयान आमच्या काथेद्रलाची आस्कारीन सेंट कॅथरीन ऑफ एलेक्झांड्रिया हिची परब करता. पदवेदार मनीस ही वस्तोरी, आस्तीक मनीस, पयशे आसलेली वस्तोरी, पूण जेजूच्या मोगा खातीर सगलें व्हडपण सोडून तिणें आपणाकूच खाली केली. आमचें कितें गाय बाबा भयणानो? कोण व्हडपण सोडून आपणाकूच खाली कोत्ता? कोण गाय हो मनीस जो आपणाकूच सोडून आपणाकूच खाली कोत्ता? देवाच्या उतरान आमकां जबाब मेळटा. आयचे पयलें वाचप आमी आयकलां जाणवायेच्या पुस्तकांतलें. प्रमाणीक मनशाचे ओतमे देवाच्या हातान आसात. प्रमाणीक मनीस शांत आसा. जो मनीस प्रमाणीक तो आपलें व्हडपण सोडटा आनी खाली जाता. कोण गाय प्रमाणीक मनीस? अर्थ कितें गाय प्रमाणीक मनशाचो? वेचीक पुताची वोपारीन ह्या उतराचो अर्थ आमकां मेळटा. वेचीक पुताची वोपारीन ह्या मनशाक 2 पूत आसले. धाकटो पूत आपल्याक मेळटा ती ग्रेस्काय, हे ग्रेस्कायेची आशा धरून घर सोडून वेता आनी आपली ग्रेस्काय मौजेन वापुट्टा. प्रमाणीक न्हू. जो मनीस घर सोडून वेता, बापायचें घर सोडटा, तो प्रमाणीक न्हू. आशेचो मनीस, ग्रेस्कायेक लबदल्लो मनीस प्रमाणीक न्हू. ताच्या व्हडल्या भावाची खबर करुया. ताचो व्हडलो भाव प्रमाणीक न्हू. जेन्ना शेतान तावन तो घरा आयलो, मुजगाचो आवाज ताणें आयकलो, तो घरान भितर सरोंक ना.
ताचो बापूय घरांतलो भायर सरून ताका मेळूंक आयलो. प्रमाणीक न्हू, गर्विश्ट मनीस. बाबा भयणानो, जो प्रमाणीक मनीस तो आपलें व्हडपण सोडटा आनी आपल्याकूच खाली कोत्ता. गर्विश्ट मनीस, संवसारी वस्तूची आशेक लबदल्लो मनीस प्रमाणीक न्हू. ह्या मनशान आपलें व्हडपण केन्नाच सोडूंक जावचें ना. दुसरे सुवातेर बाबा भयणानो, कोण गाय व्हडपण सोडून आपणाकूच खाली कोत्ता तो मनीस? आयच्या शिव वर्तमानान आमी आयकलां, ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोणान नाश करूंक तांक आसा, ताका उदीक भियेयात. जो भियेता तो मनीस व्हडपण केन्नाच सोडिना. काळजीदार मनीस व्हडपण सोडूंक तयार आसता. जरी तर तुज्या जिवितान खालतिकाय आसा, तूं काळजीदार मनीस. पूण जरी तर तुका व्हडपणाची आस आहा जाल्यार तूं बिजूड मनीस, काळजीदार न्हू. भगवंत लॉयलाचो इनास सान फ्रांसिस्काक काळजीदार उतरां ताच्या कानार सादयता. म्हणटा, आख्खो संवसार तूं जोडीत पूण तुजो आत्मो विबाडीत जाल्यार तुका कसलो फायदो आदां? आख्खो संवसार जोडीत. अ पर्सन मोटिवेटेड बाय पॉप्युलॅरिटी, पोजिशन, पावर, प्लेजर, ताका आपल्या आत्म्याचें पडोंक ना. तो आपल्या आत्म्याचो इबाड कोत्ता. आत्म्याचो इबाड म्हळ्यार कितें बाबा भयणानो? दिस पर्सन इज रेस्टलेस ऑल इज लायफ. रेस्टलेस, उचांबळ ताचें काळीज आनी मन. ताच्या काळजाक आनी मनाक शांती सवस्काय ना. आनी ज्या मनशाच्या काळजाक शांती सवस्काय ना, त्या मनशाच्या जिवितान ल्हानविकाय ना, व्हडपण, एक्सटर्नल मॅनिफेस्टेशन ऑफ इंटिरियर टर्मॉयल. तिसरो मनीस बाबा भयणानो, जो आपणाकूच खाली कोत्ता, आपलें व्हडपण सोडून, तो म्हळ्यार आपदान करपी मनीस. आपदान. आयचें दुसरें वाचप आमी आयकलां. भाग्यवंत पावलो म्हणटा, हांव बोडाय कोत्ता सोम्या सोवें. जेजू सोवें हांव बोडाय कोत्ता. म्हजी व्हडवीक सोम्या सोवें. म्हाका व्हडवीक ना. जियेता तो हांव न्हय, सोमी जेजू क्रिस्त म्हजें सोवें जियेता. आपदान करपी. हांव सुरवातेक म्हणटालो, आवर लायफ बिलोंग्स टू यू. बाबा भयणानो, हो नियाळ आमी सोंपयतना केरीत भशेन ह्या दिसांनी आमच्या गोंयान PPC रिकॉन्स्टिट्युशनाचो वावर नेटान चल्ला. आमचें व्हडपण सोडुया. पादविगार दुसरी बाबा भयणां आमकां उलो मारतात तेन्ना आमचें गर्व सोडून प्रमाणीकपणान, काळजीदारपणान, आपत्यागपणान हो वावर फुडें व्हरूंक, आमचें जिवीत आमी भेटोवंक, उदारपण आमी दाखोवंक, काल्तिकायेचें आनी सेवेचें मन आमी दाखोवंक ह्या मिसान आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावुया. ह्या वेळार कांय आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी व्हडपणाच्यो आनी पदव्योच्यो सांखल्यो तोडूंक, ल्हानविकायेचें कालीज मन आपणावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या सरकारी, राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी स्वार्थ सोडून निस्वार्थीपणान सगल्यांची भोव करूंक गरजेवंताची सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमी सगल्यांनी ह्या मिसान वांटो घेतल्यांनी ल्हानविकायेची, सेवेची आनी प्रमाणीकपणाची वाट दवरूंक, भाग्यवंतपण जोडूंक बापाची कृपा आमकां मागुया.
आयच्या नोवेनांत आमी आमच्या 2 प्रांताच्या 4 प्रेषितांया पासत मागता. पवित्र पुस्तकाच्या डायसेसन सेंटर फॉर बिब्लिकल एपोस्टोलेट, देवाचे मोग परगोडपाच्या डायसेसन सेंटर फॉर मिशनरी एनिमेशन, मिसावांच्या प्रोटिफिकंट मिशन ऑर्गनायझेशन आनी पर्यावरणाच्या डायसीस कमिशन फॉर इकॉलॉजी तांच्या वावराचेर आनी तांच्या सांगाता वार कोत्तेल्यांचेर देवान सुभाम आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागुया. भोव मोगाळ बापा, काय आमची मागणी आमचे भयणीन तुजे मुखार दवरल्यान तुका जाय जाल्यार ती स्विकार कर आनी आमकां बरेपणा फावो कर म्हूण तुजे लागीं आमी प्रार्थना. मागणी कोत्ता तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक घालणे आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस मानून घेवं. प्रार्थुया. भोव वर्त्या देवा आमच्या बापा, पाग्योंत आंकवारी कातारिनाच्या जिवितान तुज्या मोगाची विचित्र पोतवी पोरजोळायता. ती ओळखून आमचे सेवेचो हो वाखाणेचो योद आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी संवसारी वंदावण्याक पाठ करून आनी सोर्गींच्या संतोशाच्या अंतरेकांनी भरून तुजी चाकरी ध्यान मोनी करून आमकां कृपा दी म्हूण कालतिकायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्प काळी आनी सोर्प ताईन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
सोर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्लें ते भक्तां पासत तुजे विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटां. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान देनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. ह्या म्हज्या उगडासाक करात. Babartaso good for go to ya. Jesu melo, Jesu jiwon zala, Jesu nowia nie dolo, Jesu nowia nie dolo. बापा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पिर्तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा आनी फिलीप आमच्या गोंवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अशांक फार मरे देवाची माये संगाती भाग्योंद तुजो पोती भाग्योंद धर्म आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून
ताने शिकवलेलें प्रार्थोन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तायणे पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवसल्यान नोत्रेकतां. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवंती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुपाकी. सुम्या तुवें म्हजे भितर इच्छे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमिन्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. कुमिन्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसका घेवची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in a prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे, ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारेवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Gesù kange sogli borai tu Gesù tus makasai tu Gesù tus makasai tu Gesù tus makasai tu Gesù tus makasai Gesù tus makasai tu Gesù tus makasai tu Gesù tus makasai tu Gesù tus makasai
Jesu, tu's म्हाका जाय, तू Jesu, tu's म्हाका जाय, तू Jesu, tu's म्हाका जाय. Jesu naka maka gorsan, Jesu kange soglo sondos, tu Jesu tu's म्हाका जाय, tu Jesu tu's म्हाका जाय, tu Jesu tu's म्हाका जाय, tu Jesu tu's म्हाका जाय. Jesu naka makaviso, ina naka buswor naka, tu Jesu tu's म्हाका जाय, tu Jesu tu's म्हाका जाय, tu Jesu tu's म्हाका जाय, tu Jesu tu's म्हाका जाय. Jesu naka makasosan, Jesu kange sogle bangal, tu Jesu tu's म्हाका जाय, tu Jesu tu's म्हाका जाय, tu Jesu tu's म्हाका जाय, tu Jesu tu's म्हाका जाय. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुवें आज आमकां जेजूच्या कोश्टा मन्नाच्या बलिदानान वांटो घेवंक फावो केलें आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करूंक जेजूच्या जिवान आमकां बोडलें. जेजूचें जिवीत दिसान दीस ओदीक आमचे विनाशी कुडीन दिश्टी पडच्याक पाग्योन कातारिनाचे देखीन जेजूचें कोश्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लोबदून आमकां गोठाय दी म्हूण आमी मागतां. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसुया. आयज भागिबोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. दिसपट्या मिसांचो वेळ सकाळीं 6 वाजता, 7:15, 8, 8:30, 9:15, 11 आनीक सांजेची 3:30, 5 आनीक 6:15 इंग्लीश भाशेन. आयची मिसाची बॅट समोरपतल्या पाद्री आल्फी डिक्रूज हाका आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक तांकांय दिनवास. पाप साहेब फ्रांसिस्कान 2025 ह्या उत्सवीक वर्साची आमी तयारी करता. फाल्यांच्या दिसाक आमी ही परगोटणी करतल्यांव आनी मीस समोरपतल्यांव 3:30 वाजताक सांजचें. तशेंच येता त्या वर्साक भागिबोन फ्रांसीस सावेराच्या रेलिकेची दाखोवणी करतल्यांव.
फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 6 ते 11:30 पर्यंत आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. कोणाक फाल्यांच्या दिसाक पयल्या 2 मिसांक 6 आनी 7:15 मिसाची वाचपाक करची कुशी आसा जाल्यार तुमी बाजिलिकेच्या लिटर्जी टेबलार वचून मेळचें. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसाक कळोवचें. तुमी बागेवोन फ्रांसीस शावेऱ्याची रेलिकेचो उमाव घेवन भायर सोदतात ते थंयसर आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां कोणाकूय तुमचेर हात धरून मागणें करूंक जाय जाल्यार तें करूं येता. निमाणे आशिर्वादाक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पुतवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागेवोन फ्रांसीस शावेऱ्याच्या नोवेनाचे मागणें सगळीं सांगाता करुया. बागेवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती करता. जोनेकल्यान आपणाक जाय तें ह्या वेळार मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन.